Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमच्या बी राज्यात आमच्या बी देशात इंटिग्रेटेड मेडिसिन म्हणजे एक वेगळ्या तरेचो प्रोटोकॉल आणि त्या तरेन आयुर्वेदिक सायन्साचो कसो उपयोग करचो, होमिओपॅथिकाचो कसो उपयोग करचो म्हणजे प्रत्येक CHC, PHC आणि गोवा मेडिकल कॉलेज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्सान आम्ही हे इंटिग्रेटेड OPDs इंटिग्रेटेड मेडिसिन OPDs बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल गिवन बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आम्ही ते फॉलो करतले. देशाचे प्रधानमंत्रीन योग हे सायन्साचे ग्लोबल हे केल्ले आसा. आयज ग्लोबली ते आमी लोक तेजो फायदो घेता आनी ताका फायद्याचो भरपूर पॉझिटिव्ह परिणाम मनशाच्या आयुश्यान जाता. ह्या तरेचे दृश्टी म्हणून आयज आमचे सगळे आयुष डॉक्टर्स आमचे डॉक्टर्सान एलोपॅथी डॉक्टर्स आनी आमचे आयुष डॉक्टर्स होमिओपॅथी डॉक्टर बरें काम कोविडान बी केल्लें आसा. आनी जे विजन आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या ते गोंय राज्यात गोवा पयलें राज्य आसतलें जे खंय इंटिग्रेटेड OPDs आमी इम्प्लिमेंट करतले. Ayurveda has a lot of solutions in the chronic illnesses. All those issues where allopathy does a lot of scientific digging and we invite so many surgical procedures. Some of the Ayurvedic jadi butiyas will help these patients and they are thankful to the science. मजगती ॲलोपॅथी आणि विज्ञानाच्या कितलींच वर्सां आदीं आयुर्वेदान दुयेंत आनी वखदांचो शोध लायिल्लो म्हूण मुख्यमंत्री साखळे उलयलो. बऱ्याच जाणांक आयुर्वेदाच्या विशयी म्हणजे ज्ञान नासल्या कारणान खूब जाणांक दिसता की ॲलोपॅथीक सायन्सानूच सगळें शोध लायला काय कितें. तर प्लास्टीक सर्जरी ही 4000 वर्सां पयलीं बी सुश्रुत संहितेत अजूनही बरयल्ली आसा आणि त्याच पद्दतीची आमी म्हणटा की प्लास्टीक सर्जरी आज केली वता. ईच अँड एव्हरी डिजीज व 4000 वर्सां पूर्वी म्हणजे चरक संहिता आसतली, सुश्रुत संहिता आसतली किंवा वाघभट संहिता आसतली, तेन्नाय तोच एक्सप्लेन केल्लो, तीच लक्षणां सांगलेली आणि तीच मेडिसिन सांगलेली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.